किटला वाठारांतल्या शेतांनी गाणयारे उदक सोडटाना एका टँकराक थळाव्यांनी रंगी हात धरलो। थळाव्यांनी हे विशीं पुलिशेन टँकराच्या ड्रायव्हरा आड कागाळ नोंद केल्या। गाणयारे उदीक शेतांत सोडिल्ल्यान वाठारांत घाण वास मारतात, तशेंच लोकांक साथीची दुयेंसाय लेगीत जावपाची शक्यताय आसा म्हूण थळाव्यांनी भंय उक्तायल्या। ताका लागून पुलिसांनी संबंदीत टँकराच्या ड्रायव्हराचेर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। काल हे प्रकरण परतें घडलें की राजेश जाधवान परतो थंय सगळे टँकर हाडलो आनी सगळे लोक एकठांय जाले आनी ताका सांगलें की बाबा तुजो टँकर हांगा आनी येवंक पावना। तशेंच आमी पुलिसांकूय आपयलें, पुलिसांनीय ताका सांगलें की जर तर तूं टँकर घेतलाय जाल्यार तेची पार्किंगाची वेवस्था तुवें करूंक जाय। आनी काल जेन्ना आमी थंय गेले तेन्ना आमी पळयलें की ज्या जाग्यार तो सिवेज सोडटालो थंय टायराचे मार्क आहले, म्हणजे तेणी रातीक 2 फावटी तो खंय सकयल गेलो, रातीक तेणी सिवेज सोडले आसतले तर ती उदकान कळनासली। म्हटल्यार आतां आमी कशें आसा, आतां आमी पुलिसांक एप्लिकेशन केलां, तशेंच कोमुनिदादीकूय आमी रिटर्न सांगलां शेनवारा तेंची कोमुनिदाद तांकां शेनवारा आमी दितले। आनी तशेंच कलेक्टराकूय केलां की हे जे राजेश जाधव आसा तेजेर आदले जे फोटोज आनी व्हिडियोज आसा त्याच्या आदाराचेर तेचेर एक्शन घेवची आनी हेच्या फुडें त्याचो टँकर थंय येवचो न्हू। कित्याक थंय आसा थंय जो जागो आसा थंयसर सायडीक एक देवाचो खुरीस आसा, तशेंच आमची थंय एक आदली बांय आसा आनी ते सायडीक आमची मानस आसा, तेचेर लोक नुस्तें धरूंक वयता हें, आनी फुडल्या वटेन आमची मुसुंडी आसा। सो खंय तरी हें इतकें सगळें आसतना अशें करप सारकें न्हू। आनी कशें आसा पळय, तो गांवचोच मनीस 6 म्हयने जाले थंय तो गाडी थेयतालो, लोकांक ऑब्जेक्शन नासलें, बट लोकांक आतां कितें आसा, आतां तेजो भंय दिसता कित्याक हो तर गाडी तर परती व्हरात जाल्यार नाकाल्ले सिवेजीचे तो सोडीत रावतलो, कित्याक एकदां मनीस केल्लो तो परतो हें करता। सो आमी सगळ्या डिपार्टमेंटांक कन्सर्न लेटरां केल्लीं आसा की हेच्या फुडें हेची सिवेज हांगा येवची न्हू। तशेंच आनी एक एप्लिकेशन गांवचे लोक सगळे मेळून करपाचें आसा, ते लोकल MLAकूय वयतले, हेचेर सारकी स्ट्रिक्ट एक्शन जावंक जाय आनी हेच्या फुडें तेजी गाडी थंय दिसपाची ना। आनी अशें करून हे सगळी नाका आसली घाण आनी प्रकल्प तो जो करता पळय ते सगळे बंद जावचे।